हे एक ग्लोबल प्रॉब्लेम अचानक सुरू झाला. हेज्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट आमचे स्टाफ हेणे आमकां खूपच सहकार देऊन आम्ही इमिजिएट लाकडाचे फायरवूड यूज करून आम्ही कुकिंग सुरू केले. शॉर्टेज सुरू झाल्या मागीर आणि आम्ही खंयचेच हे कमी काय करू ना, आयटम काय कमी करू ना. आमचे हे बरे हेज्यान चल्ला. आम्ही हेज्या बरोबर इमिजिएट हांव कोयंबतूर वचून वूड स्टोव सगळे डिफरंट सायझीस आहेत ते बुक करून आयला. ते थोड्या दिसान पावपाचे आसा आता. आणि गव्हर्मेंटान सिव्हिल सप्लाय हांव वास्को मोस्ट देवळाचे प्रसाद आणि महाप्रसाद हांव करून दिता. ह्या हेज्यान सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटांनी म्हाका खूप हेज्या बद्दल ताणें म्हाका मदत केल्या. आणि सद्याक शॉर्टेज आसा, खूप कठीण परिस्थिती, पण आमच्या स्टाफा खातीर आमी समाव मॅनेज करून आमी चल्ला. आणि पळोवया कशें कितें जाता तें. हे एक ग्लोबल प्रॉब्लेम आहे. आता कशें जातलें म्हणून कांय ना, पण आमी मुखार खूप कठीण परिस्थिती आसा अशें दिसता. सो वेट अँड वॉच. आमी आमचे ते गॅस स्टोव येवं पर्यंत आमी हे सगळें हें केलां. पण आमच्या स्टाफान आमकां खूप सहकार दिला. नाजाल्यार खूपच कठीण जावपाचें मॅनेज करपाक. कित्याक ऑल ऑफ अ सडन गॅसीच्यान फायरवूड हेका शिफ्ट जावप खूप कठीण जाता. इतलें इझी ना. पळोवया देवा तूं पाव कशें कितें जाता तें मुखार. सप्लाय म्हटल्यार ती खूप कमी जाल्ली आसा. वॉट वॉज टोल्ड की 20% अशें मेळपाक जाय म्हणून, पण ती सुद्दां मेळना. आनी वेर आमकां रिक्वायरमेंट 2 सिलिंडर 3 सिलिंडर दिसाचे आसता. वी आर गेटिंग जस्ट 1 सिलिंडर फॉर लायक 4 days or 5 days. आनी बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव टू शॉर्टलिस्ट आर मेन्यू. आयटम्स कट डावन करचे पडटा. एम्प्लॉईंग ऑलरेडी हांवें हॉलिडेचेर धाडलेले आसा. बिकॉज दवरून फायदो कितें वेन युअर मेन्यू इज ओनली नॉट फूल फ्लॅश रनिंग. आनी अदर ऑप्शन्स आसा लायक इंडक्शन एंड ऑल, पण तेजेर यू कॅनॉट कम्पेर दॅट वीथ गॅस. कॉस्टिंग वॉट इज देर यू कॅनॉट कम्पेर. प्लस युअर दीस इन्क्रीजीस एम्प्लॉई एंड ऑल. खर्च तितलोच आसा. स्टाफाची सॅलरी तितलीच आसा. लायट बील तशेंच येवपाचें आसा. आनी हें ना म्हटल्यार आमकां खूब त्रास जाता बिजनस एक्चुली रन करपाक. मेन्यू कट डावन आसा, बाकीचे सगळे प्रॉब्लम्स आसा. कुकिंग स्पीड ऑल्सो डिक्रीजीस वीथ इंडक्शन. यू कॅनॉट कम्पेर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स वीथ गॅस. दॅट इज वॉट इज गोईंग ऑन. सो एटलीस्ट एक सप्लाय तरी एटलीस्ट 50% आमकां दिवचे, सो दॅट वी कॅन एटलीस्ट सस्टेन दीस क्रायसीस वॉट इज गोईंग ऑन. इतले क्रायसीस चालू आसा. इन दॅट एटलीस्ट द गव्हर्मेंट शूड कम अप की येस वी आर देर विथ द बिजनस पीपल. we the restaurant owners who are giving revenue to the state, to the country. So at least आमचे कडेन सुद्दां गव्हर्मेंटान पोवचे की 20% म्हणटा पण ते सुद्दां पावना. सो एटलीस्ट तुमी थोडे तरी कितें दिया, सो वी कॅन सस्टेन दीस पिरियड. लायक कोविडान जाल्ले हांगा सुद्दां पॅनीक आसा. आमकां येवन सांगलेले पयलीं सप्लायरान की तुमी स्टाफ धाडा म्हणून, बंद करपाची टायम येतलो. पण ते सुद्दां आमी सर्वायव करता कशें तरी. करचे पडले बिकॉज हे भुरगे आसा तेंचे सुद्दां लायवलीहूड हांगाच आसता. देर फॅमिलीज आर ऑल्सो रनिंग ऑन देम ओनली. सो हांकां सुद्दां आमी काडले सुद्दां जॉबा वयले जाल्यार इज नॉट गूड. सो एटलीस्ट समथींग द गव्हर्मेंट हॅज टू डू. खरें सांगचें म्हटल्यार पात्रांव, हांव वास्को धाकटेशें आमचें एक रेस्टॉरंट आहा. आमी घरगुती जेवण करतात. तेज्या वांगडा आनीकूय बारीक चायनीज बी तशें सप्लाय करतात. तर खरोच प्रॉब्लम जाला. ह्या वॉर लायक सिच्युएशनान आमी देशा वांगडा सदांच फुडें आसाच. आनी आमकां जाता तशें आमी आमच्या सायडीच्यान तांकां सपोर्ट करतलेच. बट आमच्या सारक्या धाकट्या रेस्टॉरंटांची हालत कितें जाल्या जाणा, आमकां मरे एक्स्ट्रा स्कोप कांयच ना. खंय चुली घालतलो, जावं खंयच्यान कितें इंडक्शन हाडून इतलें इंडक्शन घालतलो, तेच्या भायर खंयच्यान डिझल स्टोव, पेट्रोल स्टोव कितें मेळटा जाल्यार ते अरेंज करतलो म्हटल्यार आमकां हें करूंक मेळना. सो असल्या कारणान आमच्या सारकी धाकटी रेस्टॉरंटां जीं आहा तेंची मातशी हालत बेकार जाल्या. सांगचें म्हटल्यार रेस्टॉरंट म्हटल्यार गॅस येता. सो गॅसूच जर ना जाल्यार करतले कशें? मानाय इतले दवरले तांकां पोसतले कशें? आमचें घर चलतलें कशें ताजें? सो ताका लागून मातशी विचार करपाची एक हें आसा की गव्हर्मेंटानूय एक आमच्या खातीर खंय तरी एक कितें तरी जाता जाल्यार करचें आमकां हेल्प गॅसी खातीर स्पेशली. आतां डॉमेस्टीक काय आमकां यूज करूंक मेळना. सिवील सप्लायज बीन सामकें चॅकींग चालू आसा. सो आमी पयलीं पासून कमर्शियलूच आसा.
आनी भारत गॅस आनी HPCLान तर सामकेंच बंद केलां दिवपाचें कितलेशेच दीस जाले. हांव टोटल गॅस म्हणून घेता, प्रायवेट कंपनी दिसता ती. सो तांचो गॅस म्हाका चुकून एक मेळटा, तोवूय म्हाका खंय खंय आसा जाल्यार वचोन हाडचें पडटा. आनी तेंची रेटूय वाडल्या. सो जसो गॅस सोंपलो हॉटेल म्हाजें बंद दवरचें पडटा. परत गॅस येयली, परत चालू कर, परत दी. सो अशें सिच्युएशन म्हाका 2-3दां जालें. आतां सिच्युएशन जर अशेंच जर चालू उरलें जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट. आमच्या असल्या रेस्टॉरंटाक तें व्हेरी डिफिकल्ट, चड डिफिकल्ट आमकां.